आम्ही मानत आयल्यान की खंयच्याय राज्याचे भवितव्य हे त्याच्या शिक्षण प्रणालीचेर आसा. गोव्यात मातृभाषेतून शिक्षणाक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून आम्ही प्राथमिक शाळांक अशा प्राथमिक शाळांक आम्ही योजना घोषित केली 3-3.5 वर्सां पयलीं. त्या योजनेतून प्राथमिक शाळांक 12 लाख ग्रँट दिवप आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर अशी घोशणा जाल्ली. ताच्या खातीर पयशांचे प्रोविजन केल्लें गेल्लें बजेटान. आमी योजना घोशीत करतकीर 40 शाळांची एप्लिकेशन आयली. पूण गायडलायन्सा प्रमाणे फॉर्मेलिटीज करून दिया म्हटलें जाल्यार फॉर्मेलिटीज खूब टफ पडूंक लागल्यो तांकां. आनी आतां पर्यंत केवळ 2 संस्थांच्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून फायली आयल्यो आनी बाकीचे धडपडटात भितर. ते येवन सांगत असतात म्हणजे तुम्ही दिवपाचे जाले जाल्यार मागीर सारके तरी दिया, दीस इज नॉट द वे, हे अडचणी येतात. त्यामुळे आमी अंदू भितर बदल करून आमी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर ग्रँट दिवपाची आमी ठरयली. ती ग्रँट ही विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर जुनाच्या अखेरीक जी संख्या जातली त्या संख्येचेर 400 रुपया पर स्टुडंट and which will have to be used for putting up infrastructure or build प्राथमिक शाळेत जे रिसोर्सेस लागतात ह्यो उपयोग करपा खातीर ती ग्रँट वापरप. त्यामुळे जुनाच्या अखेरीक आमी स्ट्रेंथ एनरोलमेंट घेतले आणि दर म्हयन्याक त्याची एलिजिबिलिटी ठरयतले आणि क्वार्टरली ग्रँट आमी रिलीज करतले. म्हणजे जून, जुलय, ऑगस्ट अशी 11 महिन्याची ग्रँट मेळटली तांकां वर्षभराक.